सालेली जी धनगर घराब्याची 2 घरां मोडिल्लीं त्या घराब्यांक शेनवारा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन भेट दिली। तशेंच त्या घराब्यांक थंयसावन दुसरे सुवातेर शिफ्ट करून तांकां घरां बांदून दिवपाचें उतर मंत्र्यान दिलां। आरडेक्स गोवा खातीर सालेलीच्यान निलेश परवार। वाट काडटा हांव बांदून दिता ते रडो नाका हांव करून दिता। हांवें बीडी मोठीक सांगला सद्या तांकां खंयचोय बंगलो दोनी घ्या आनी तांकां शिफ्ट करा ताबडतोब। सगळे पेमेंट सांग कितें आशिल्लें तुमचें 2 घरां खंयचीय घरां तुमी सिलेक्ट करा होंडा हांव तुमकां शिफ्ट सद्या करता मागीर हांव बांदून दिता तुमकां कळ्ळें न्ही। भाड्या बी हांव भरता सगळें कितें तुमी पयशे मोडपाचे गरज ना। हांगा रावपाचें ना हांगा तू रावू शकना या परिस्थितीत सामान बी सगळे काढूंक लायता हे भुरगे बी सगळे आनी सपोर्ट करता। गव्हर्नमेंटाक भरपूर वेळ वयता हांव गव्हर्नमेंटाचे उलयत ना न्ही। हांवें बीडी मोठीक सांगला इवन प्रायवेटली हांगा तुका जर गावता 20 पॉयंट प्रोग्रामान म्हाका जर हांव पळय हांव तुका होंडाच रिहॅबिलिटेट करता म्हणून सांगना। जर म्हाका पोडाशे 20 पॉयंट प्रोग्रामान तर प्रायोरिटीचेर हांव थंय 2 प्लॉट अलॉट करूं शकता तुमकां आनी घर बांदून दिवं शकता। आयक गो पूण कित्याक तुमकां कोण खरें तें सांगना। आतां तो WRDचो लँड असल्या कारणान म्हाका बी खबर ना। हांवें जेन्ना पेपर वाचले म्हाका हांवें एका सांगलें की हांव येता तांकां फक्त शिफ्ट ताबडतोब करा कळ्ळें न्ही। तुम्ही भियो नाका कमीत कमी जर 500 मिटर्स दिवपाची जर तुम्ही जर आगो हांव कितें आहा तें मॅक्झिमम तुका करून दिता पूण पयलीं शिफ्ट कर हांगाच्यान। अशें रावन कशें जातलें कितले दीस तुमी हांगा रावतले। घर बांदून दिवपाचें काम म्हाजेर पावलें तुमी फक्त जागो आयडेंटिफाय करा। जर रेव्हेन्यू लँडाक टायम लागता सेपरेटली खंय तरी आमकां बऱ्यापैकी थंय हांगा होंडा पंचायतीन आमकां जर जागो गावता आयडेंटिफाय तुमी करून म्हाका सांगा हांव एका झटक्यान चॅक काडून मेका करता। अशें केन्नाच जावन दिवं नाका विचार करून करा सांगा तुमकां सांगल्या शिवाय कितें करूं नाका अशें सांगा तांकां। अरे बाबा कोण आयलो म्हाजे कडेन पळय ताका घेवन अभिषेक येयलो हांव धाडलो ताका जाणां सांगलें आमकां तरी बाबा आयक रे म्हाजे 2 मिनटां सगळी कडेन वेगवेगळे कायद्याच्या अनुसार ऑफिसर आपल्याक ऑर्डर दिली की ऑफिसर करता पूण म्हाका लक्ष हांव लक्ष घालता। पयलीं तुमकां रिहॅबिलिटेट करपाचें पळयता मागीर बाकीचे लोकांचे कितें विशय की हांव जो पर्यंत हा काय साहेब आयलो हांव आयलो एकूच बाबा बरोबर आनी हांकां घर बांदून दिवपाचें तुमकां सगळ्यांक सांगता हांव बांदून दितलो। सरकारान कितें कारवाय केली तो वेगळो विशय। तू आतां आयडेंटिफाय कर इमिडिएटली तांकां रिहॅबिलिटेट करपाक खंय तरी भाडें घेवन सगळे हांव पयशे तुका जाय तेन्ना हांव धाडून दिता। तू फक्त म्हाका सांगूंक जाय। पूण बाबा ही तुमी आमचे फाटले सदीस आसा तात्पुरते पूण सरकार म्हणून करून घेया न्ही तुमी आमी घेवया न्ही। म्हाका सगळे म्हाजे कडेन कॅपॅसिटी आहा करपाक जर हांव सरकारा कडेन हात पाय कित्याक पसरू ना। तुम्ही बाबा करतले पयलीं केला फुडें करतले पूण परमनंट सोल्युशन बाबा तुम्ही लँड रेव्हेन्यू लँडा खातीर हांव कलेक्टरा कडेन मिटींग घेता। ओके हय हय कशी जावन हय बाबा हय आयज न्हू मंडे मिटींग घेता की तांकां रिहॅबिलिटेट कशें करूं शकता वॉट इज द प्रोसेस तो प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड करूं शकता पूण तो पर्यंत तांकां खंय तरी अरेंजमेंट करून दिया न्ही। अरेंजमेंट करून दिया सगळे फारीक हांव करता न्ही कित्याक तुमकां पयशे तुमी व्हडलो बंगलो बी घेवन तांकां भाड्याक जर दिलें हांव पळयता न्ही म्हाका काय फरक होंडा जाय ते भाड्याक दिता न्हू रे घरां तांकां रिहॅबिलिटेट करून घाला न्ही घरां।